पंचायत वेंचणुके खातीर बेरेस्तारा उमेदवारी अर्ज भरपाच्या चवथ्या दिसा मोरगांव तालुक्यांतल्या 7 पंचायतींच्या उमेदवारी अर्ज भरपाक बरीच गर्दी केल्ली। सांकवाळ पंचायतीन 7 फावटी सरपंच पदाचेर आयिल्ल्या पंच वांगडी रमाकांत बोरकार हाणें उमेदवारी दाखल करून आपली जिखपाची परंपरा फुडें व्हरतलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो। जाल्यार चिखले पंचायतीचो उपसरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें आपले जैत निश्चित आसा अशी आस्त उक्तायली। मोरगांव तालुक्यात बेरेस्तारा एकाच दिसा वट्ट 56 अर्ज दाखल झाले। तातूंत 27 अर्ज सांकवाळ पंचायतींतल्यान दाखल झाले अशी माहिती वेंचणूक अधिकारी कुंदन गडेकारान दिली। इतली वर्सां हांव राजकारणांत आसलो, हांवें विचार केलो संन्यास घेवपाचो, पुणून जे आमचे गांवचे पळय लोक आहा भुरग्यां ते सगळे फाटल्यान आयले। ते म्हणल्यार तूं आतां सद्या कांय विचार करूं नाका, कित्याक आमची पंचायत घर जावना। पंचायत घराची आमी ऑर्डर काडलेली, पंचायत घर बांदपाक सगळें केल्लें, फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक लोकांक। ते पंचायत घर आज थंयच उरले आहा। ते खंयचेय परिस्थिती मुखार व्हरपाचो आमचो मेन मुद्दो आसतलो। एक विदीन 6 मंथ आमकां तें पंचायत घर एटलिस्ट 50% वयर सरलें तुमी पळयतले, कित्याक आमी 3.5 कोटी ताका प्रोविजन दवरलेलें आनी मोविनांनी तेन्ना आपूण 3 कोटी दीत चालले, जेणे करून आमी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली। सो आयज आमकां तें मेन प्रायोरिटी ती आसतली, आमच्या गांवांत हे पंचायत घर जाय। त्याचे नंतर आमकां गांवांत जी सिवरेज लायन येवपाक जाय ती एक आमी प्रपोज करतले आनी ते सगळे डिपेंड अपॉन MLA कितलो कोऑपरेट करता तेजेर। आयज आमचे जे थंयचो मेन मुद्दो आसा गांवचो, जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन येता हे येता तेजेरूय मातसो आळ घालपाक जाय आमकां मुखार।